तुमकां सगळ्यात पयलो हॅपी अंगारक. हय खबर ना हवशी विश करता काय ना ते हॅपी अंगारक मिनींग गो गणेशाचो दीस न्ही अंगारक. आमी हे न्यू कुर्ती ते दिसाचे घातल्या बट हे घालूनय वचपाना. हय दुसरे घालतली आमी वचपाना म्हणल्यार आयज अंगारक सो मोदक केले आनी आमी वयतली भाभी बी ती आनी आमी मम्मी बी मेळून वयतली गणपतीच्या देवळान फर्मागुडी कित्याक थंय सेलिब्रेट करता अंगारक. तेजे पयलीं आमगे 21 मोदक केल्या ते तुमकां आमी दाखयता. नो रेसिपी तर आमी म्हणटाली की आमी कांयच रेसिपी शूट करूना इतकी बिजी आसली सो फास्ट करताली बिकॉज आमकां 2 देवळांनी वचपाक जाय म्हणल्यार आमची वाड्यार आनी थंय गणपतीच्या देवळान मोदक दिवपाक जाय आसले सो कांय शूट करूना. राव तुमकां हांव आतां वचून मोदक दाखयता. तर हे मोदक 21 मोदक आमी मुद्दम इले केल्या कित्याक गूड नाल्यार चड खावप जाता तेज्या खातीर आमी इले मिनी मोदक केल्या आनी ते सगळे एका गोड लागले तेज्या खातीर आमी मातशे गडबडीन केल्ले बिकॉज आमकां देवळान बी वचपाक जाय 8 सुमार वयतली सो देवा फुडें न्ही पळय आमी ते दवरल्या. आतां आमी तुमकां थंय मेळटकीर दाखयता. तर हे पळय आमी हे ड्रेस घालून ते शॉर्ट कुर्ती चड शॉर्ट दिसपाक लागले मागीर दिसले ते चेंज केले. हय दिसले ते घातले. तर फ्रुट्स हे पळय फ्रुट्स आनी दाल आनी मोदक आमी घेवन आतां वयतली. 21 मोदक रेडी जाल्या आनी ते फावटी पळय तुमकां आमी सारके दाखोवपाक पावली ना थंयचे देवूळ प्रपोज जातली. हय कित्याक तेन्ना आमचे फ्रेंड आनी कजन्सीस बी आसले ती म्हणपाक लागली आमकां शूटान घेयना काय ते सो आमी तेन्ना कांय शूट करनासले. सो आयज आमी तुमकां सारके लायणी दाखयतली मागीर सगळें दाखयतलें बट आजून तेणी उलोवंक मारूना तेजे पूण म्हळ्यार कॅमेरा आमी सेट जाले. मम्मी जाली गे रेडी. शी इज नॉट मम्मी मावशी हय गे. तर मम्मी बी रेडी जाली तुमकां आमी मेळटली. आमी आयलायनर लायला तेका सेम दिसता न्हू आनी पळय हय ही ती दिसता तुमकां बरी दिसता न्हू चक हांवें पळय म्हाज्याच नांवाची हाडल्या. रियालिटीन चड बरी दिसतली एज कम्पेर्ड टू अशी पळोवपाक. आमचे कडेन गोल्डन चणी आहा नाल्यार तुमी अशें समजलें गोल्डन चणी ना म्हणून. हय बट आमकां ते आवडना घालपाक आमकां आवडना म्हळ्यार आमकां गोल्डन आवडना मागीर कानांतली सुद्दां केन्नाच घालना गोल्डन. सो आमी गायज वयता वाटेर आसा आमी आनी गाडयो बीन आसा. सो आमी वाटेर आसा मे बी तुमकां आतां आमी डायरेक्ट थंय वचोन मेळटली. तुमी रस्तो वयता आनी मम्मी तेंची वांगडा वयता. हय तेंची गाडी फुडली आसा ती तेंची गाडी आनी मुखार फाटल्यान आमी आसा चलो गायज. तर तुमकां आमी मागीर मेळटा थंय. सो आमची 2 व्हिलरच्यान आमकां खूब फाटल्यान वचपाक पडलें पार करपाक आनी वाटी आंटी सांगा सरस कित्याक ट्राफीक जाता आमकां भरपूर जाण आसता. काडली आमी काडली की तर आमी पावली हांगासर आनी इतकी बरी लायटनींग डेकोरेशन आसा जाणा इतकी गर्दी आसा पळय रे थंय पळय ती सारकी देवळा पावतली जाय आनी मोदक तर हांगासर आमी महाप्रसादाक लायनीक रावली. गर्दी बट सिस्टमॅटीक सगळे लायनी आसले आनी हे पळय जेवण
जेवण तर इतकें मस्त आसलेलें ना आनी इतकें वाडलेलें तें सोंपत नाशिल्लें. खतखतें आशिल्लें, रोस, लोणचें. तर कांयच आमच्या आपलं जेवण जालें. सो आमी वयतली मस्त आमचो नॅपकीन तर हे देवल्यान आमी वयता तुमकां आमी दिसता न्हू, ही वाट आमच्या खातीर न्यू. अशी आमी तशी वयताली न्हू, सो ती म्हणपाक अशी हे देवशी म्हणून हे मे बी ते बांदोडा मे बी ते थंयच्यान हे जॉयन जाले बट आमी हे हॅलो कंटिन्यू व्लॉग तर त्या दिसाची आमी कंटिन्यू व्लॉग करता. मागीर आमी 2-3 मदीं करूच ना मंगळाराक लास्ट केल्लो आनी आयज क्रिस्तार एक दीस करून आमी काय शूट. आनी आतां आमचो मॉर्निंग टायम जाल्लो आसा आनी आमी पिता टी सुद्दां ब्लॅक टीचर्स आमकां चलना सकाळ फुडें कांयच तशें आनी मेरी बिस्कीट. हय टायम घेवपाचें. तर आमी वयता. तरी आयज पावस भरपूर पळय सामको बेजार. धापूर भरता अशी हांगा गाडी आमची. पावसान बेजार येता भायर सरपा तरी पूण घरानूच रावपा बेजार येता न्हू. आमी भायर सरली कामां वचपाक. पावस मातसो पडटा. रेनकोट घाल ना न्हू. छत्री मात भिजली हांवें. आतां बंद केलें तुका. चलो तर आमी तुमकां सांजची मेळटा. बाय. तर आमी कामाच्यान येयली आनी आयज कितको पावस आसलो, भरपूर पावस सामको. आनी आमी हाडलो यमी वडा पाव. चटणी आमचो खूब फेवरेट वडा पाव वीथ चटणी, सो मस्त लागता. हे दिसांनी आमी घरा कांय ट्राय करूच ना. इवन वडा पाव बी सगळे चडशे भायलेच खाला. भायले मिनींग व्हडले चड हाडून खावना पूण घरा आमी रेसिपी कांय करूना. सो तेज्या खातीर व्लॉग चड आमचे आमी घाली बी नाशिल्ले. बट ह्यो वडा पाव इतको यमी आनी टेस्टी लागतालो जाणा. सामको फेवरेट फुडनासून तो वडा पाव. तर आतां ह्यो आमी वडा पाव खाता आनी मागीर तुमकां दाखयता आमी कितें बी केलें बी जाल्यार. आमी न्ही फ्रेश बी जाली, वडा खालो, मागीर देवाक दिवो लायलो. आयज ब्रेस्तार आसलो. वचपाचें आशिल्लें आमकां ब्रेस्तारा बट पॉसिबल जालें ना तें. सो आतां आमी घरा कडेन आसा आनी आमचो व्हडलो वार उरला तो म्हणटा तो तांदूळ वेचपाक जाय आशिल्ले आमकां. आनी ते तांदूळ खूब आहा. हरशीं आमी इल्लें वेचून बी घालता बट आज मम्मी म्हणपाक लागली ते तांदूळ विचून दवरया. सो आतां ते आमी वेचपाक बसतलीं. अशें करून असोच टायम वयता. कामाचें येता सकाळीं बेगीन वयता, कामाचें येता 7 पावता जालें. असोच करून टायम आमचो वयता. खंय वचपाकूच अशी पावना. तर आतां हांव तुमकां तांदूळ वेचता तें दाखयता. स्टे ट्यून. इतकेच आसा हें ड्रम भरून, इतकेच ड्रम भरून.
तर न्ही आमगेले तांदूळ बी सगळे वेचून जाले आनी आतां आमी जस्ट बसलेली बट बेश्टी जेवपाक बेजार येता तेजे खातीर हांवें डिसायड केलें की आमी मसाला रायस करया. आमी रायस ऑलरेडी आसा तेजोत कितें तरी ऑनियन टमाट आनी मातशे मसाले घालून कितें तरी रेसिपी करता ती म्हणल्यार तुमकां दाखोवया. तेजे खातीर हांवें कॅमेरा घातलो. ऑलमोस्ट हांवें सगळें सोदले केले मागीर तेन्ना म्हाका याद येयली दाखयता तरी पण हांवें हितून घातला टोमॅटो ऑनियन आनी कोरिएंडर. आतां हितून फक्त मसाला घालपाचो उरला. मसालो म्हणल्यार फक्त मिरची पावडर हळदी पावडर इतकोच आनी मॅगी मसालो इल्लीशी टर्मरीक आनी इल्लोसो रेड चिली पावडर चड घालना आनी गरम मसाला आनी मॅगी जाला मसाला रायस. बेश्टे खावचे पेक्षा अशें कितें तरी करून खावप न्हू टेस्टी जाता. हेच्या वयर न्हू हांवें खूब कोथमीर घातला आनी लास्ट आपण मॅगी मसालो घालपाचो उरल्यार चड घालना हांवें ताका ऑलरेडी टेस्ट काडली टमाट मागीर टोमॅटो मसाला रायस आसा रेडी जाला. तेका हांव तुका टेस्ट करून सांगता कसो जाला तो. येची यो गो ना जेवचे पेक्षा आसता कितें करून खावप. सो आमचो पळय पुलाव तो मसाला कितें रेडी जाला आनी तो मस्त असो लागता टेस्टी. सो आमी जेवपाचें आनी आमी स्कीप करतली हेंच खातली आमी आनी हो रायस न्हू टेस्टी लागतालो. तर आमी हो व्लॉग हांगासर एंड करतली आनी इफ जर तुमकां आमचे व्लॉग्स आवडटा जाल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करा.